मुखेल खाती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दवरतलो आपणाकडेच. बारीक सारीक खात्यांची पंचकथाय दसरो जातकीर सुदीन विजयान दिली दिल्ली बसकेची माहिती. गोंय सरकार आणि सनातन संस्थेचे घुसपल्यात संबंध. आपाचो आरोप सुदिनांक धरलो जापसालदार तपास काम फाटी पडपाक. गॅस सिलिंडराचो रेट उणो करपाक महिला काँग्रेसीन दिली सरकाराक 7 दिसांची मुजत. ना जाल्यार रस्त्यार येवपाची शिटकावणी. मदल्या सुटयेच्या खाणाक लागून म्हापशेचे 42 विद्यार्थी जाले अस्वस्थ. घातले हाजेलो हॉस्पिटलांत. उपचार करून धाडले घरा. आता खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान कांय महत्वाची खाती आपले कडेनच दवरल्यात. हेर मंत्र्यांक तो दसऱ्या उपरांत खाती वाटून दितलो. मंत्रिमंडळांतल्यान मोगोचो सुदीन ढवळीकार, गोवा फॉरवर्डचो विजय सरदेसाय आनी हेरांकडेन खाते वाटपा विशीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान चर्चा केली. ताणें गोंयच्या भाजपाच्या कोर कमिटीच्या वांगड्यांकडेनूय भासाभास केली. हातूंत केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी खासदार नरेंद्र सावयकाराचो आस्पाव आसा. मंत्रिमंडळात केल्ल्या बदला उपरांत गोंयच्या राजकीय मळार खवदळ निर्माण जाल्लो. देखून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गोंयच्या कांय वरिश्ठ मंत्र्यांक दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांतल्यान आपोवणे धाडिल्ले. सुमार 30 खाती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार एकलोच सांबाळटा. हे विशीं दिल्लीच्यान मंत्री विजय सरदेसाय गोवा 365 कडेन उलयलो. तो म्हणटा दसऱ्या उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार खाती वाटप करतलो, पूण म्हत्वाच्या खात्यांचे वाटप जावचें ना अशें ताणें सांगलें. जे दिता ते आमी घेवपाचें. ओके. आणि काय डिस्कशन काय ना आनी कांय डिस्कशन जावना. डिस्कशन इज डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा. आनी फुडल्या 3 म्हयन्यांत आमचे जेन्ना पळय हे येतले आतां MP इलेक्शन ताचे पयलीं आमी कितें कितें करपाक जाय हें आमी डिस्कस करता. पोर्टफोलिओ डिस्ट्रीब्युशन इज अ टोटल पावर इन चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर जे कितें करता तें आमकां मान्य. इट इज व्हेरी क्लियर दॅट द चीफ मिनिस्टर वॉन्ट्स टू delegate portfolios that he has, many of the portfolios that he has, and which is why he has had a discussion with us. Okay. And we are likely to see these developments being put in place. Yeah. After maybe Dasra. For Diwali, suddenly he is going to be. That is according to what he says. Any discussion on appointment of a deputy CM? Not. Mr. Dawlikar has told you that. No, it was a long meeting with you and Dawlikar. We've discussed many issues. Yeah. We've discussed administrative issues, political issues. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता आणि मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. प्रमोद मुतालिका सारकिल्ल्याक जर गोंयांत बंदी घालतात जाल्यार सनातनाचेरूय सासणाची बंदी घालात. तशेंच ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयात अशी आम आदमी पार्टीन मागणी केल्या. सनातनचे केशीचो आमी तपास केल्लो. वरिश्ठ अधिकाऱ्या कडेन तो धाडिल्लो, पूण ताचे फुडें कितेंच जावंक ना अशी खंत गोंयच्या दोग पुलीस अधिकाऱ्यांनी उक्तायली. ही बातमी NDTVन दाखयल्या उपरांत खवदळ पडलो. सनातन सारकिल्ले संस्थेचो तपास ढवळीकाराक लागून फाटी पडटा असो गंभीर आरोप करतनाच ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान बेगोबेग काडून उडोवचो अशें आप मागता. शुक्रारा पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत आपचो सचिव प्रदीप पाडगांवकार आणि निमंत्रक एल्विस गोम्स कितें म्हणटात ते पळयात. जेन्ना एक मनीस आपलो विचार मांडटा आनी खास करून जे लेखक विखक आसतात ते विचार मांडटात तांकां धमक्यो येवन थोड्यांची हत्याय जाल्या. दाबोळकर, पानसरे, गौरी लंकेश हांच्या अशा सारकिल्यांची हत्या सुद्दां जाल्या. आनी त्याच धर्तेर गोंयांत 2008 स्फोट जाल्ले नरकासूर करतना. नरकासूर आमकां नाका, नरकासुराची वृत्ती आमच्या गोंयांत नाका अशें मागणी करून सनातनाच्या संस्थेच्या साधकांनी दुबावीतपणान तेन्ना हल्लो केलो असो आरोप जातालो. मागीर मदीं तो आरोप सारको खर जायत गेलो, पूण ताजेर केन्नाच कांय सरकारान पावल उखल्लें ना. प्रमोद मुतालिका सारकिल्ल्याक गोंयांत येवपाक बंदी घालता. प्रमोद मुतालिकान अशें कितें केलां? आनी जर प्रमोद मुतालिका सारकिलो जर गोंयांत येवंक शकना, ताजेर बंदी घालता जाल्यार सनातनांक हांगा कायमची बंदी घालपाक जाय. सनातन संस्थेचे जे CL पाटील हो फोंड्यात जेन्ना इन्स्पेक्टर आशिल्लो ताणें थंय काल क्लियर सांगलां इंडिया टुडेचेर की आपूण ही फायल फुडें धाडलेली DYSP, SP आनी DG पर्यंत गेल्ली आनी DG कडसून ती सकयल आयल्या. जेन्ना एक पुलीस खात्या कडेन चौकशी करपाचे खातीर कितें एक प्रकरण मेळटा तांच्यांनी ते चौकशी करून सारकें तडी करूंक जाय. पूण तें जायनासतना राजकारणाच्या प्रेशराचेर चेपणा सकयल
हे सगळे हांगा तशेंच उरता आनी ढवळीकारा सारकिल्या मनशाचे फक्त हेवटेंतल्यान तेवटेन उडयो मारून ह्या त्या पक्षान करून मंत्रीपद घेवन सादता. आमची मागणी सरकारान ताबडतोब ताका मंत्रिमंडळांतल्यान देंवोवचो. आम आदमी पार्टी इतलेंच मागता की हितून भितर कितें घडलें फ्रॉम द टायम इंटेलिजन्स इनपुट्स वर गिवन बाय द पुलीस ऑफिसर्स टिल द टायम फायल केम बॅक टू देम वॉट हॅपन्ड. आम आदमी पार्टी खबर आसा आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा. सनातन संस्थाची एक्टिविटी पळय चल्ल्या रामनाथी पोंडा हाजेर खूब वेळा ही चर्चेन आयिल्लें आसा. बट अनफॉर्च्युनेटली कितें जाता की ढवळीकर सुदीन ढवळीकर हो मंत्री खंयचेंय सरकार येवं काँग्रेसीचें येवं आनी बीजेपीचें येवं तो आसता भितर आनी इट इज बिकॉज ऑफ हीज प्रेझन्स हीज मायटी प्रेझन्स ओवरवेल्मिंग प्रेझन्स इन्वेस्टिगेशन गेट्स डिरेल्ड. लेट द इन्वेस्टिगेशन कम क्लियर ऑन दीस बिफोर द पीपल ऑफ गोवा. एका सायडीन फॉर्मलीन घालून आमकां स्लो पॉयझनिंग करता, दुसरे सायडीन डेडली मिक्सचर इज बींग प्रिपेर्ड टू फिनिश ऑफ वॉट इज लेफ्ट ऑफ गोवा. Posterity will not forgive if timely action is not taken today to arrest this kind of divisive forces that are working within the state. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गोंयान एलपीजी गॅस सिलिंडराचे दर देंवोवपा खातीर 7 दिसांचो वेळ दितात. 7 दिसां भितर हे दर देंवयले ना जाल्यार रस्त्यार देंवतली महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुतीनून सरकाराक शिटकावणी दिल्या. एलपीजी गॅस सिलिंडर सुमार 900 रुपयांचेर पावला. फाटले खेपे हातूंत 60 रुपयांनी वाड जाल्ली. तातूंत पेट्रोल आनी डिझेलाचे दरूय वाडत आसात. दिसपट्टे जिणेंतले वस्तूंचे दर वाडिल्ल्यान सामान्य लोकांक जगपाक नाका जाला. भाजपाच्या गोंयच्या आनी राष्ट्रीय पावंड्यावयल्या बायलां फुडाऱ्यांचेर कुतीनो फुर्योज जाल्या. आमचो महिला काँग्रेसाचो डिमांड आसा की आमी सरकाराक आनी मंत्र्यांक न्ही सांगतात की प्लीज कायंडली रिजॉल्व दीस इशू. Subsidize the rates of cylinders. When our time when कांदे म्हारग जाल्ले 50-60 रुपया आमी लोकांक 20 रुपया सबसिडायज करून दिल्ले. तुमी रेव्हेन्यू तुमकां जनरेट करनाकात. तुमी खंय तरी लोकांक सबसिडायज करून सिलिंडर सवाय करात. तुमकां खंय तरी ब्लेसिंग्स मेळटली. इफ द रेट्स ऑफ द सिलिंडर्स आर नॉट सबसिडायज सिलिंडराचो समज भाव सकल हाडना सरकार 7 दिसाचे आमी तुमकां टायम दितात मिनिस्टरांक न्ही. आयज तुमी दिल्ली देखून गेल्यात तुमच्या सीएमाक मेळपाक. तुम्ही उलयात करात 7 दिसाचो टायम दिता. 7 दिसां भितर समज सरकार सिलिंडराचे रेट सबसिडायज करना जाल्यार महिला काँग्रेसाच्यो बायल्यो रस्त्यार वी वील हिट द स्ट्रीट्स, वी वील प्रोटेस्ट इन लार्ज नंबर्स अँड देन द गव्हर्मेंट वील हॅव टू फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस. हांव विचारूंक सोदता वेर आर द बीजेपी आंटीज गॉन? वेर आर द बीजेपी आंटीज लायक स्मृती इराणी अँड सुषमा स्वराज गॉन? दीज आंटीज ड्युरींग काँग्रेस टेन्युअर आशिल्लो 4 रुपया कितें सिलिंडर म्हारग जाल्लो आनी पेट्रोल खंय तरी 63 रुपीज जाल्ले म्हणून ह्यो आंट्यो ज्यो आसा पळय बीजेपीच्यो स्मृती इराणी आनी सुषमा स्वराज हू आर नोन एज नौटंकी क्वीन्स वर डान्सिंग ऑन द स्ट्रीट्स प्रोटेस्टिंग. वेर आर दे गॉन टुडे? आर दे गॉन ब्लाइंड एंड डेफ? एंड स्पेशली आय वॉन्ट टू आस्क दीस क्वेश्चन सिन्स वी आर इन गोवा. आमच्या बायलांच्या पोटार आयज सरकार आयिल्लो आसा. म्हारगाय इतली वाडल्या. ह्यो बीजेपीच्यो महिला मोर्चाच्यो आंट्यो खंय गेल्यो काय म्हणून? सिलिंडरांची डिलिव्हरी करपी कांय कर्मचाऱ्यांक ती वचून मेळ्ळी. तांकां सारको पगार मेळना, धड सारके कपडेय मेळनात आनी वैजकीय सेवाय उपलब्ध जायना अशें कर्मचाऱ्यांनी सांगिल्ल्याचे कुतीनो म्हणटा. आमी म्हणटात ते दिसाचे दीस साकून रातचे सिलिंडर खांद्यार घेवन हे वजी इतली वजी आसता हे सिलिंडर आमी घेवन भोंवतात लोकांच्या दारान दिवपाक. एक्चुली आमकां पगार मेळपाक जाय 15,000 पूण खंय तांकां पगार फक्त 7,200 मेळटा. म्हळ्यार दिसाच्या कोंतान म्हाका खबर ना 250 270 कितें पडटात. ते म्हणटा वी डोंट डिजर्व दीस. वी आर वर्कींग फॉर लास्ट 18 years. सेकंडली दे आर सेयींग दॅट दे आर नॉट बीन गिवन युनिफॉर्म्स. कायद्यान युनिफॉर्म्स दिवपाचे आसता तांकां ब्लू कलर. तांकां युनिफॉर्म्स ना. तांकां खंय मेडिकल फेसिलिटीज मेळना. बरें ना जाल्यार लीव ना कांय ना आनी ESI ना. सो दीस इज देअर डिमांड दॅट वेन दे मेट मी दे टोल्ड मी मॅडम यू कॅन ओपनली टेक अ फोटो. नंबर दिकून दिला त्यांच्या हेजो टेम्पोच्यानी सांगला प्लीज सांग म्हूण ते पियुष गोयलाक जो मंत्री आसा तो ह्या सरबरीकराक सांगात म्हणून रोहन खावंटेच्या अंडर हे येता तेकाय सांगात म्हणून आवाज उठयात म्हणून. आनी CM हॉस्पिटलार आसा पूण ही मॅसेज ताका डायरेक्टली वतली जी आमी एक क्लॅरियन कॉल दिला तो. इट्स हाय टायम. डोंट प्ले वीथ द फिलिंग्स ऑफ गोवन्स टुडे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.
फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. सिव्हिल इंजिनियर, सॉफ्टवेअर इंजिनियरां खातीर GSIDC आनी EDCन एक खाशेली येवजण आंखल्या. तांकां 25 लाखांचे रीण मेळटले. GSIDCच्या कामान तांकां आस्पावन घेतले आनी क्लास 1 कंत्राटदार करतले. बेगिनाच ही येवजण चालीक लावपाची आसा अशें सांग्याचे आमदार दीपक पावसकारान म्हटलां. पणजेच्या मॅकनीज पॅलेसीन जाल्ल्या पोस्टल वीक सुवाळ्यात ते उलयताले. भारतीय पोस्ट खात्याचे गोंय विभागाचे वतीन नॅशनल पोस्टल वीक मनयलो. इतिहासीक काळा सावन ते आतां मेरेनच्या पोस्टल स्टॅम्पांचे प्रदर्शन करपी दालनाचे दीपक पावसकारान उक्तावण केले. सुवाळ्याक महेंद्र आल्वारीस, पोस्ट अधिकारी अर्चना गोपीनाथन, पोस्ट मास्टर जनरल डॉक्टर N विनोद कुमार हे मानेस्त हाजीर आशिल्ले. N विनोद कुमारान पोस्ट खात्याचे वतीन चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती दिली. सीएमाकडे जायत्या गजालींची उलोवप काल केल्लें आसा. GSIDCची विविध डेव्हलपमेंट आमी एक नवीन स्कीम काडलेली आसा जे सिव्हिल इंजिनियर जावं इलेक्ट्रीक इंजिनियर जावं सॉफ्टवेअर इंजिनियर प्रत्येक डिपार्टमेंट खंयचेय जो इंजिनियर जो आसा तेजे खातीर आमी GSIDC आनी EDCन जॉयंट एक स्कीम काडलेली आसा. तेणी समज एप्लाय करीत जाल्यार ताका आमी 25 लाख रुपया लोन दितले आनी आमचो GSIDCचो खुबशी काम चलता बारीक मोठी तेतून ताका आमी कन्सिडर करतले आनी ताका क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर करपाचो जो आमची नवीन स्कीम ह्या 2-3 दिसांत तो लॉन्च जावपाची आसा. काल सीएमान सांगलें बेगीन ती स्कीम लॉन्च कर कित्याक गोंयच्या तरणाट्या एज्युकेटेड भुरग्यांक जावं तो ग्रॅज्युएट सुद्दां जाल्यार जावं तो खंयच्याय क्वॉलिफाय जालो त्या भुरग्याक हे स्किमीक आमी बसयतले आनी ताका 25 लाख रुपया दितले आनी एक क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर करपाची काल सीएमाकडे उलोवप जालें. And I think during the week-long celebrations, today is the most colorful day. That is the philately day when we have stamps as a theme of celebration. And stamps, maybe they are pieces of paper for common men like us, but for philatelists and artists, like many of them are here, they are not pieces of paper, but they are pieces of art, because they are miniature paintings created on a piece of paper on various themes, hundreds of themes under the sky. पणजेचे आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. म्हापशेच्या जनता हायस्कुलाच्या 42 भुरग्यांक शुक्रारा जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल करचे पडले. मदले सुटयेचे खाण खाल्ल्या उपरांत तांकां त्रास जावंक लागलो. वरभराच्या निरीक्षणा उपरांत तांकां घरा धाडले. ह्या भुरग्यांक कोलवाळचो श्रीराम सेल्फ हेल्प ग्रुप खाण दिता. गोंयभरच्या 1,65,000 विद्यार्थ्यांक मदले सुटयेच्या खाणाचो लाव मेळटा. जनता हायस्कुलाचो हेडमास्तर आनंद चाती गोवा 365 म्हायती दितना सांगता, मुळाव्या विद्यार्थ्यांकय तेंच खाण दिल्लें पूण तांकां त्रास जालो ना. 6वी आनी 7वेच्या भुरग्यांकच त्रास जावंक लागलो. भुरग्यांक मदले सुटयेंत खाण दिवपाची येवजणे अंतर्गत सगळ्या सरकाराचे अनुदान मेळपी मुळाव्या शाळांक हे खाण दितात. सहसा ह्या खाणांत शिरो, पुलाव आनी भाजी पावाचो आस्पाव आसता. ह्या खाणांतल्यान विशबाधा जाल्ल्याच्यो घडणुको घडूंक लागिल्ल्यान हे येवजणेचेर टिकाय जाल्ली. उपरांत दर एका शाळेच्या मुखेल अधिकाऱ्यान, शिक्षकान वा पालक शिक्षक संघाच्या वांगड्यांनी ताचेर बारकायेन लक्ष दवरचें अशी सुचोवणी सरकारान केल्ली. 10:30 गेल्या बरोबर आमचे 3 टिचर टेस्ट केले, 2 प्रायमरी टिचर आनी 1 हायस्कुलांतली टिचर टेस्ट केले. तेणी खाल्ले, भाजी पाव खाल्ले सदच्या प्रमाणे. पडलो काय तांकां फरक काय जाणवंक ना. एक अर्दे खाल्ल्या बरोबर 1-2 जाण भुरगे धांवन येयले. दुसऱ्या कडल्यान म्हणपाक भाजी बरी ना म्हणल्यार आमी थोड्या क्लासींनी स्टॉप केली भाजी दिवपाची. आनी एक थोड्या वेळांनी 5-10 मिनटांनी भुरगे पोटान दुखता म्हणपाक लागले. 1-2 जाण भुरगे धांवन भायर येयले. एक मातसो एक हें कसो जालें, एटमॉस्फियर चेंज जाल्या बरोबर. त्या बरोबर 1-2-4 क्लासींतले भुरगे धांवन भायर येयले. ते वॉमिटींग म्हणजे पळोवपाक लागलो. थोड्यांक ड्राय वॉमिटींग जावंक लागलें, थोड्यांक 1-2 जाणांक 10 जाण म्हाका वॉमिटींग केलें. भुरगे म्हण पयलीं कळयलें 36 म्हणून, मागीर म्हाका एक्झॅक्टली 42 भुरगे मेळ्ळे. थंय तांकां अंडर ऑब्जर्वेशन दवरलें तेणें. आनी एक सादारण 1 वरान 2:15च्या दरम्यान तांकां सगळ्यांक हें दिलें, डिस्चार्ज दिलो. सगळे घरा पावले. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. वेळसांव आनी कासावले गांवांतल्यान वचपी प्रास्तावीत दुपेट
रेल्वे रुळाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला। हे विशीं तांणी शुक्रारा मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी महादेव आरोंदेकराक निवेदन दिले। पळयात पुराय बातमी। ही प्रस्तावित रेल्वे लायन वेळसाव आणि कासावलेच्यान वचपाची आसा। रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणा फाटल्यान कर्नाटकांतल्या एका स्टिलाच्या प्रकल्पाक कोळशाची पुरवण करप हो मुखेल उद्देश। ह्या रेल्वे रुळाचो तांकां कसलोच फायदो ना, देखून ते तांच्या गांवांतल्यान रेल्वे रूळ वचपाक दिवचे नात। गरज पडल्यार आंदोलने करपाक फाटी सरचे नात अशी शिटकावणी समाज दवरपी ओलांसियो सिमोयसान दिली। एक म्हयने पयलीं कलेक्टरान प्रोक्युरमेंट ऑफ लँड म्हणून नोटीस धाडला अराउंड 25 विलेजर फ्रॉम वेलसाव फॉर डबल ट्रॅकिंग ऑफ साउथ वेस्टर्न लायन। हे जे लायन जे आसा पयले वास्को टू हॉस्पेट, आता हो लायन डेडिकेटेड सेपरेट लायन येता डबल रेल्वे लायन फॉर कोल कॉरिडोर। कित्याक जी पळय पब्लीक हियरिंग जाले 4 प्रोजेक्टाचेर तेजेर क्लियरली बरयल्लें आसा की हो डबल रेल्वे लायन जाय कोल व्हरपाक कर्नाटका स्टील प्लांटाक लागून। आतां नम दिला कलेक्टराक आनी तशेंच सगळे जे इफेक्टेड ओनर जे आसा तेंच्यांनी आपणाचें ऑब्जेक्शन केलेलें आसा आनी आमी क्लियरली सांगूंक सोदता गव्हर्मेंटाक की हें जे डबल रेल्वे लायन जे आसा आमकां वेलसांवकाराक नाजाल्यार कासावलकाराक कांय फायदो जावचो ना। कित्याक डबल रेल्वे लायन पयलीं येयल्यार आमकां रेल ओवर क्रॉसींग पळय आमी ते 10 मिनटां रावता ती आमी 25 मिनटां रावची पडटली। आमची घरां जी आसा पोर्चुगीज टायमाची घरां 450 इयर्स प्लस घरां आसा। डबल रेल्वे लायन सपोज येयली घराचेर एडिशनल प्रेशर पडटलो, क्रॅक पडटलें, घर कोसळून पडटलें। सो आमी हे डबल रेल्वे लायन नाका आनी कलेक्टराक आमी सांगता आनी गव्हर्मेंटाकूय सांगता की हे डबल रेल्वे लायन जे आसा फाटी घेवचें नाजाल्यार आमचे गांवचे लोक जे आसा फुडें चळवळ करतली। वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले। फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम। निर्मला इन्स्टिट्यूटान दुसऱ्या आंतर महाविद्यालयीन फुटसाल सर्तीचें आयोजन केलां। हे सर्तीन 23 पंगड वांटेकार जातले। ही सर्त 12 आणि 13 ऑक्टोबर अशी 2 दीस चलतली। This is the second time that we are organizing Blasters 2018 and it has been a good experience for us. Moreover, for our teachers like us, it's a platform for us to learn and organize events like this. As of now, 23 teams will be playing the matches and this tournament here is really good. The Blasters 2018, it helps us to showcase our talent. It helps us to meet our new competitors. We make new friends and it's a good game of football to play around and to enjoy with new people. This is the second year that Nirmala Institute of Education is organizing this wonderful tournament. The first year they organized it in Don Bosco's where they had a response of 23 teams altogether. This year it has been a greater event with around 32 teams participating in men's and women's. It has overall been a very good experience for the students. Even though it's an exam time, there has been a lot of interest shown by the students, and I applaud the Nirmala Institute, the organizers, for having such a wonderful tournament. स्वच्छ भारत अभियान गोंयान फ्लॉप जाला। भाजपा सरकारान 2 फावटी अर्थसंकल्प सादर केलो, पण फोंडें तालुक्यात 300 टॉयलेटींची मागणी करून एकूय मेळूंक ना अशें आमदार रवी नाईक म्हणटा। फोंडेच्या विकासाच्या बाबतीत भाजप, मगो आणि गोवा फॉरवर्डाचे युती सरकार पुराय तरेन अपेक्षित थारला अशी टिका रवी नाईक करता। आता जवळजवळ 1 वर्ष 7 महिने झाले, 2 बजेट झाले। एक जाले 14,000 कोटीचे, दुसरे जाले 16,000 कोटीचे। पूण हे हितूंच्यान म्हाका दिसना की आमच्या फोंड्याक कांय जावना। जावं वॉटर सप्लाय, जावं रोड किंवा ते स्वच्छ भारत म्हणटा ते सुलभ टॉयलेट सुद्दां कोणाक दिवना। आनी आयज पर्यंत म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी तरी फोंड्याक एकूय सुलभ दिवना। फोंड्या म्युनिसिपालिटी म्हणटा आमचे टॉयलेट ना, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट म्हणटा ते टॉयलेट वॉटर टॉयलेट ना। आतां लोकांनी आतां इतले कुटुंब वाडल्यात, घरां वाडल्यात, लेबर लोक वाडल्यात, हेणी टॉयलेटी खंय वचप? आनी वयर ते पायपलायन फोडटा, कित्याक फोडटा, काय मुद्दम फोडटा, फायली कित्याक जावपाक
पुर्तुगालचे 1600 कोटी ते बेगीन येवचे म्हणून. बुधवारा फोंडा पालिकेन बाह्य विकास आराखड्याचेर चर्चा करपा खातीर खाशेली बसका घेतिल्ली. ताचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना रवी नायक म्हणटा, सद्याक आशिल्लें गार्डन फोंडा पालिकेन ताब्यात घेतिल्ले सुवातेर स्थलांतरीत करचें, थंय पार्किंगची वेवस्था करची. आणि म्हागेलें सजेशन आसा की गार्डन आहा थंय पार्किंग एरिया करची आनी गार्डन थंय शिफ्ट करची सेफ्टी लागून, भुरग्यांची सेफ्टी लागून. आनी भुरग्यांक गार्डन जाय आनी भुरग्यांची गार्डन जातरीच हांगा पार्किंग करी म्हणल्यार ते ओडीपीचेर दाखोवपाचें. पूण हे असो प्लॅन हे आतां तेणी आज मिटिंगेक हाडला. म्हण तेजेर आतां खुबशे हे आसतले की सजेशन आसतली ते प्रत्येक कौन्सिलाक सांगून तुमी स्टडी करात आनी ते तुमचे हाडात ते हेजेर कौन्सिला मिटिंग आनी ते प्रपोज करून ते मागीर तांकां धाडपाचें. पूण आतां कॉमर्साक कितें आसा थोडे कडेन कितें जालां एक कडेन तेजेर आसा की ह्या वार्डान अशें धरया एक दोनूच कोणाची आहा ती कॉमर्साक गेल्या बाकी सगळे सेटलमेंट म्हणजे हेजेर आसा आतां तेजेर. पूण तशें जावंक जायना. खरीच गरज आसा बाबा कॉमर्शियल एरियाची गरज आसा ते कॉमर्शियल करपाची, रेजिडेन्सार दवरपाची, ग्रीन जाल्यार ग्रीन दवरपाची, मार्केट जाल्यार मार्केटार दवरपाची, रोड जाल्यार रोडार दवरपाची. हे सगळे तरेचे हे तेणी आतां प्रपोज करून धाडपाची गरज आसा. ओडपी म्हणल्यार ते फाटल्या दिसांनी एक मिटींग जाल्ली तेंच्यांनी आमकां आपयल्ले चॅरपर्सन आनी CEO आनी इंजिनियर आमी गेल्ले ओडपीचे मिटींगेक. ते मिटींगेक कितें कितें थंय उलयलां ते आमी आमकां कावन्सिलरांक सांगपा येतले म्हणून आयज आमी ती दवरलेली मिटींग. तो रेजोल्युशन कितें घेतलें आतां रेजोल्युशन म्हणजे प्रत्येक कावन्सिलरान आपल्या वॉर्डान त्या प्लॅनाचेर ओडपी प्लॅनाचेर कितें कितें घालपा जाय कितें कितें ना तें एक्झिस्टींग आतां आसा तें घालपा जाय आनी कितें एक्स्ट्रा घालपा जाय, रोड खंयचे जर दाखोवपा जाय हे प्रत्येकान हे करचें रेडी करचें आनी आमचे कडेन दिवचें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. नवरात्राक गोंयांत बुधवारच्यान सुरवात जाल्या. नवरात्राच्या 9 दिसांक खाशेलें म्हत्व आसा. भावीक देवीच्या 9 रुपांची पुजा करतात देखून ह्या उत्सवाक नवरात्रा अशें म्हणटात. तिसरे दिसा पणजे तशेंच लागसरच्या वाठारांतल्या लोकांनी पणजेच्या महालक्ष्मी देवळान दांडिया आनी गरबा नाच सादर केलो. पणजेच्या गुजराती युवक मंडळान महालक्ष्मी देवळान नवरात्रेचें आयोजन केलां. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. त्या खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.